दीस शुक्रार मेयाची 23 तारीख 2025. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 15 वळ 22 तावन 31 पर्यंत. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावल आनी बार्नबासा सांगाता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हणून नांव वाडलेल्या दोगांक, बारसबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखांत हें पत्र तांणी पाठयलें: धर्मदूत आनी मालगाडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिसिलियांतल्या जुदेव न्हय आशिल्ल्या भावांक नमान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडायल्यांत म्हणून आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सरशीं तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आशिल्ले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपिनिशीं घाल्लीं तिन्स नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हणून अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेलें वा गोमटी चिरडोन मारल्ल्याचें मांसय खायनाये आनी व्यभिचार सुकयजय. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्ही म्हणून पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतीतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. अदेंस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 57 8-9 आनी 10-12. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाकणूंक तयार जालां. ऊठ म्हज्या आत्म्या, जागो जा. वियोल विण्यानो जागे जाया. वय, फांत्याक हांव उठयतां. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. राष्ट्रा मदें तुका हरसितलो. कित्याक मोळबा तितलो उंच तुजो मोग. कुपा पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा, ऊठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे पृथ्वीमेर फांकूं तुजी महिमा. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सुमी. कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळ 12-17 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो: हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणल्यार कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना.
हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचून फळ दिजय, उरचे तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीजय. हेच खातीर जेजू आपल्या शिसांक विंचता, मिसामाक धरता आनी बाळटा तसलें फळ दिशें नमी हारता. एका शिसाचें जिवीतच बापा आनी पुता मदलो मोग नियाळचें आनी जियोवचें. शिसाची मोगाची देख बापा आनी पुता मदल्या मोगाचीच. मोगांत कोणीय साकर जावन उरना, मोगांत इश्टागत उदेता. जेजू आपल्या पाटलावदारांक ताचे संगी संबंधाचे नदरेन वर्त्या गौरवाच्या स्थानाक उबारता. इश्टागतीची देख जेजू तावनूच जोडच्यांनी एकामेकाच्या मोगा शिवाय तेंच आपणावंक वा जोडूंक साध्य जायना. देखूनच जेजू आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून सांगून दिता. जेजूच्या मोगाचें आदर्शच जीव दिवचें. आमी ताचे सुवार्ते प्रमाणे मोगाचे राज रचचें. जेजूचो संतोष आमचे थंय आसून तो भरपूर जावचे खातीर आमी ताचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत रावा जाय. जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार आमी एकामेकाचो मोग करचो, आमच्या पेल्याचे गरजेक पावचें. होच आमच्या क्रिस्ती धर्माचो सार.